सोरसनार तूं सगल्या जिवी सोपोसनार तूं जिणयेन म्हाका व्हरतो आदार तूं जिणये पळयणार म्हज्या बंदर तूं गितां गावून हरसितां तुका सर पदवेदार देवा स्तुती करून वंदितां तुका दीनवाशी काळजान म्हज्या आमचे सर्व इरादे त्या सवा देवा मुखार दवरून हे मिसाचे बलिदान आमी सर्व आराम करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यानो आमी सर्व एक आपोवण्यांत एक आपोवणें आमकां सर्वांक लाभलां आनी तें आपोवणें जावन आसा देवाची शुभवार्ता ह्या बरी खबर संवसाराक परगट करूंक. आनी आज आयच्या वाचपांनी प्रत्येक तरान पयल्या वाचपांत आनी वांजेलांत आमी आयकता आमोस प्रवादीक तो प्रवादी न्हय जाल्लो जाल्यारय देव ताका आपयता आनी तशेंच शुभवार्तेंत जेजू आपल्या 12 शिसांक ताची शुभवार्ता परगट करूंक दोगांक ह्या संवसारी धाडटा. मोगाचेनो आज आम्हा सर्वांकी एक आपोवणें आमच्या जिवितांत आमी जेजूक अनुभव करूंक आनी अनुभव केल्ल्या जेजूक हेरां थंय वांटूंक. केन्ना आमी जेजूक आमच्या जिणेंत अनुभव करता तेन्ना खंडीत जावन आमी जेजू कोण म्हणून हेरांक सांगूंक शकतल्या. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्व देवाची कृपा मागून घेवया की आमी आमच्या जिवितांत जेजूचो अनुभव करूंक जेजू कोण म्हूण जाणा जावंक आनी इतलेंच न्हय जेजूक ह्या संवसारी प्रसार करूंक. त्या देखून देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागून घेवया. ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत वगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुलत सोमिया काकुलत क्रिस्ता काकुलत क्रिस्ता काकुलत सोमिया काकुलत सोमिया काकुलत. महिमा देवा उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या गोवितज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाड चुकलेल्यांक तुझ्या स्वता सोऊस वाडतून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय आमचे जिणेचे सालींत क्रिस्ती बावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूं आनी हो बावार्थ तिर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमोसाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी जियान आमोसाक म्हळें द्रश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांताक परतून वच थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर पूण बेतेलांत आनी केदींच प्रवाद करिनाका कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान राष्ट्रीक मंदीर आमोसान अमजियाक जाप दिली हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिसी न्हय हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखांचो सांबाळणार पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें वस आनी म्हजें परजें इस्रायलाक प्रवाद कर. देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार. तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता ताचे बेबेऱ्यांत असलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वस्तली. तुजी काकूत आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी
विश्वासीपण एकामेका भेटता नीत आणि शांती एकामेका आरोन धरता विश्वासीपण भूमींतले उपजतले नितीवनपण सरगार तावन घालतले तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आणि दयेन आमची सोडवण कर तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आणि दयेन आमची सोडवण कर. सांब पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, हरसिलो जावं देव आमच्या स्वामी येशू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतयन ताणें आमकां विंचल्यांत. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलींच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. आमकां चडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवणखायेन क्रिस्तांतय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्लें ते येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या स्वामी येशू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगाडूं अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यान म्हूण तुमी समजतल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सहा मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देंवसार चडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फर्मयलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बोती जावं पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वणो घालयत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वसासर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरन वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची दोळ फाफुडा. अशें ते भायर सरन वचून पातकेजिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवसार धांवडयले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्तो ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी मोगाच्या भुरग्यांनो, आमी सर्व जाणांव हर एक क्षेत्रांत एक अभिवृद्धी जायची जाल्यार थंयसर एक ग्रेड A, B, C या D असले ग्रेड ती मनशांक या ते काम करच्यांक दितात. आनी अशेंच खेळा क्षेत्रांत आमी पळयल्यार थंयसर खेळगाडी दुसरे खेळगाडी दुसऱ्या ग्रेडार आसतात. जो कोण आपल्या खेळांत भोव परिणीत आसा, जो कोण आपल्या खेळा विशीं संक्षिप्त रितीन जाणा, ताका प्रत्येक जावन एक ग्रेड दितात. या ताका आंतरराष्ट्रीय मट्टार खेळूंक एक अवकाश मेळटा. दुसऱ्यान B ग्रेड सांगचें जाल्यार तो एक राष्ट्रीय मट्टार खेळूंक ताका अवकाश मेळटा. आनी तशेंच C, D अशें एक ग्रेड घेतिल्ले ते आणकी साबार तांणी त्या खेळा क्षेत्रांत शिकोवंक आसा, अभिवृद्धी जावंक आसा. त्या देखून हर एक क्षेत्र मुखार वचून वरिश्ट जाल्यार थंय एक परिणिताची गरज आसा. आनी तो परिणीत कशें ते क्षेत्र मुंदारून व्हरता ताका पयलें त्या क्षेत्राचो अनुभव जावंक आसा. पूण मोगाच्यानो आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयल्यार हांगासर कितेंगी संवसारी विशयां विरोध वेसो एक वंजलो आमी आयकलो. प्रत्येक तरान आमी जाणाव जशें हांवें सांगल्या प्रमाणे जेजून 12 जाणांक विंचलें, आपली शुभवार्ता परगट करूंक तांकां धाडलें. पूण ह्या 12 जाणांक आमी पळयल्यार आमकां कळटा की हातून परिणीत जाल्ले कोणी नातले. आनी ह्या क्षेत्रांत जेजूची शुभवार्ता परगट करूंक तांकां जेजू अवकाश दिल्यार तांचे मदेंच एक उणेपण आसलें. आमी जाणाव सिमोन पेद्रू या जुदास या तोमास या दुसरे शिस तांणी तांचे थंयच उणेपण पळयलें. आमी चिंतया एक लोकां जमो आनी थंयसर साबार जाण शिकपी बुदवंत ज्ञानी म्हणयत या तत्वशास्त्र देवशास्त्र शिकयल्ले आनी तशेंच सामान्य लोक आसा. आनी हांच्या मदें हांव जेजू ह्या पागींक सुंकागारांक समाजान कीळ म्हणून लेखिल्ल्या ह्या मनशांक तो आपणाचो पाटलाव करूंक आपयता. तितलें मात न्ही, आपणाचो पाटलाव करन जातेत तांणी भायर सरून ताची शुभवार्ता ह्या बरी खबर परगटोवंक जेजू तांकां आपोवण दिता. ह्यांच्या मदीं आसल्या ह्या बुदवंतांनी चिंतूंक पुरो, ह्या तांकां एका तराचो हांसो येवंक पुरो, बेजार जावंक पुरो, या राग येवंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी इतले शिकपी, आमी सर्व जाणाव ह्या समाजांत कितें घडून आसा, पूण आमकां जेजून विंचूंक ना. बगार ह्या कीळ लोकांक जेजून विंचलें म्हणून. मोगाच्यानो हें आमी सर्व जाणाव हो लोक कीळ जाल्लो जाल्यार आज संवसारांत वचून तांणी जेजूची शुभवार्ता परगट केली. मात्र न्ही, जेजू खातीर ते मारतीर मेले. एक सवाल आमकां उदेव येत, कित्याक अशें जालें? कित्याक म्हळ्यार तांणी जेजू वयर दवरलो तो अखंड भावार्थ आनी बरवसो. ते जेजूक मेळिल्लेच भायर सर वचोंक नात. बगार जेजू संगीते जियेले, जेजूचो अनुभव तांकां जालो, जेजू कोण म्हूण ते जाणा जाले आनी ताच्या उपरांत ते भायर सर वचून जेजूची शुभवार्ता जेजू कोण म्हणून परगटोवंक लागले. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता आमोस प्रवादीचें आपोवणें. आमोस तो खंडीत जावन जल्मांत हांव एक प्रवादी जावन नातलो, प्रवादीचो शिशी जावन नातलो म्हणटा प्रवादी आमोस. पूण देवान म्हाका आपयलें म्हणटा. कोणी मनशांनी म्हाका आपोवना, ताची बरी खबर ह्या पातकी जिणे बदलूंक एक उलो लोकांक दिवंक लोकांनी आपोवना, बगार देवानच म्हाका आपयलें म्हणटा प्रवादी आमोस. आनी आमी सर्वां उणेपणान पातकान
बरं आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. त्या देखून सा पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रान म्हणटा, आमकां देवाची कृपा दराळ मापान आयल्या आनी आमी पातके सावन आसल्यारय देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडून आमची सडवण केल्या आनी आमी आज आमच्या आत्मीक देण्या वरवीं देवाचो शुभ वार्ता ह्या देवाची ती बरी खबर संवसाराक परगटोवंक आसा. आमी सणाव साबार सांत आमकां एक मेलफंक्त सावन आसात. सांव फ्रांसीस झेवियर एक व्हड स्कॉलर साई म्हणून आशेवन आसलो सा इग्नेशियस लॉयलाक भेटता आनी ताच्या जिणेंत एक परिवर्तन जाता. तो ह्या संवसारी एक व्हड व्यक्ती साय म्हणून आशिल्लो सर्गी एक व्हड सांत जाता. मदर तेरेसा आपल्या हातांत केवळ 5 रुपये घेवन कलकत्ता येवन पावल्ली. ती तिच्या गांवांत एक सुशेगात एक आरामायेचें जिवीत तिका त्या कॉन्वेंटांत जियेत आसलें. पूण देवाची इच्छा म्हज्या जिणेंत कितें जावन आसा तें ती बऱ्यान वळखली आनी ती फुडें सरून कोलकाता येवन पावली मात्र न्ही, आज सगळ्या संवसारार मात्र न्ही, आज ती सरकारी वडेक सांसावन देवान तिका विंसलां. आनी आमचो सो पात्रोन आसिसीचो सांव फ्रांसीस व्हडा दळबारांत जियेतलो व्हड एक सोजेर जायजे म्हूण आशिल्लो तो एक दीस पिड्यान पडटा आनी ताचें परिवर्तन जावन आजून तावन पिटर बार्नदोने म्हजो बापोय न्ही, बगार म्हजो बापोय आसा सर्गी म्हणून देवाची शुभवार्ता परगट करता. मोगाचनो आज आमकां एक आपोवणें. आमी सर्व जाणां आमी उणेपणान बरें आसाव, आमी पातकी, पूण देव आमकां हर एक दिसा हर एक वेळा आपयता आपली शुभवार्ता परगट करूंक. आज आमी आमकांच विचारूंक आसा, हांव तयार आसा गी देवाची शुभवार्ता परगट करूंक. जें कितें म्हजें तें ना हांवें खंडीत जावन दुसऱ्यांक दिवंक जायना. आज हांवें प्रत्येक तरान जेजूचो अनुभव जेजू संगी रावोन तो जोडूंक आसा. केन्ना जेजूचो अनुभव म्हज्या जिणेंत जाता तेन्ना मात्र जेजूक हांव दुसऱ्यांक दिवंक शकता. ह्या जेजूचें प्रतिरूप हांव जावंक पावता. त्या देखून आमी आज आमकां विचारुया, जेजू संगी आमी आमचो वेळ करसिया, जेजू संगी जेजूचो अनुभव आमी जोडया. आनी केन्ना जेजूचो अनुभव आमच्या जिणेंत जाता आमी खंयच्याय कश्ट नश्टांक भियोवची गरज आसची ना. बगार धैर्यान प्रामाणीकपणान जेजूची शुभवार्ता संवसारार आमकां परगट करूंक जातलें. त्या खातीर मोगाचनो आमी सर्व मागया, पवित्र स्नान घेतले आमी सर्वांचो एक कायदो जावन आसा जेजूक ह्या संवसारी दाखोवचो. त्या देखून आमी सर्वां जेजूची कृपा मागून घेवया. खंडीत जावन आमचो हात धरलो जेजू खंडीत जावन आमचो हात सोडचो ना. बगार हर एका मेटांनी हर एका संगतींनी तो आमचे संगी आसतलो आनी आमकां धैर्य आनी बळ फावो करतलो. त्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्वां जेजूची कृपा मागून घेवन जेजूक संवसारार परगट करूंक प्रयत्न करया. आमेन. आमी सर्वां उबे रावून आमचो भावार्थ उसारुया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी समावलो, आंकवार मरियेतान जल्मालो, पांच पिलो ताका ताणें कस असले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सरकार सोडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तें तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसुमी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बगसणें कुडीचें जिवानपण
ससनाचे जिवीत आमेन. मुगाळ भाव भयणीनो, आमी सर्व जाणाव आमी दृढ विश्वासान पातयेतांव. आमी जें कितें विश्वासान मागतांव तें आमकां देव खंडीत दितलो. त्या भरवशान त्या मोगान आमी आमची थोडी खालती मागणी देवा मुखार दवरया. बापा, जेजूच्या मिसावान वावर करच्या पापा साहेब, गवळी बाप, याजक आनी धार्मिकांनी संवसारी संगतीक सडीत गुमान दिनासतना जेजूचो स्वताचो संदेश धैर्यान प्रसारूंक तांकां तुजी सकत जाणवाय आनी सांगातपण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशांत स्वताचे राज येवं, गरजेवंतां, अल्पसंख्याक आनी दुबळ्यांचो हुस्को सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकीय मुखेल्यांनी समजून तांच्या गरजांक पावोवंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. देवसराच्या पासान पडून कश्टोवच्या वायट सवयांचे गुलाम जावन आसच्या सोमेस्तांनी जेजूचो संदेश घेवन सुटका जोडूंक साध्य कर. तुजे सक्तेन आनी तुज्या विंचलेल्याच्या मिसांव वावरान संवसारांतली सर्व वायट सकत नाश कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजींतल्या युवजणांक, भुरग्यांक, प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. तांकां सर्वांक बरी भलायकी लाभय. जेजूचो स्वताचो संदेश तांणी सदांच जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जाल्लेल्या आम्हा सर्वांक तुज्या पुताच्या नांवान राखून व्हर. आमी सर्वांनी आमच्या बेसा प्रमाणे विश्वासीपणान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमी सर्व आमची वैयक्तीक गरजो देवा मुखार दवरया. मोगाळा बापा, आमची थोडी खालती मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली आनी तशेंच साबार मागणी आमच्या काळजाच्या गुंडायांत आसात. ती सर्व तूं जाणाय. ती सर्व आमी तुका ओपून दिता आनी जें कितें आमकां फावो तें तुज्या पुता वरवीं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायन हाड वेदिशी आयल्या, दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता, स्वादीक मोगान तुज्या जियेवंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्याने तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपें सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतल्या तुज्या पयस सभेच्या देणयांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्र काय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचे पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कायदो नेतीसो आनी ह्या आमच्या फायद्याचो. तुजे सवी आमी जियेता भोंवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारांत आसतना नयस तुजो मोग आमी भोगता. बागार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतलां. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोट भोगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या आजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तोती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्याचेचो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसोंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासणीक खाराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडतासो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळ एक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाची माये संगाती, भगेवन तिचो पती, भगेवन धर्मदत्तां आनी सर्व खाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या आमच्या बापा बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगोचो कुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव सेवंक येता. ती म्हजेर सर्ती आनी क्यास साडी नासांव, पूण तुज्या काकुळटीन म्हज्या आत्म्या तशें कुडीक भलायकी आनी वखास दीन. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्लीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींगस हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गा दिता हांव दुनिया जीवन म्हजें भेटयता उंड्या रुपान काळजांत आयलोय पातका काळोख न पयस केलोय सर्गी प्रकाश आसमान कयलोय सर्गात आयजी सोम्या म्हाका केलोय तुजो मोग नियाळता सोम्या भक्तीन तुका वंदिता म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र सगाच्या उजवाडान आमी चलया संवसारान पुस्ती जावन जिविता कारणान चलया संवसारान एका ताळ्यान चरी आमी मुखार सता नितीचे वाटे नीट चलोंक सोम्या दियादा शांत समाधाना एका ताळ्यान चरी आमी मुखार सता नितीचे वाटे नीट चलोंक सोम्या दियादा शांत समाधाना मोगाळ पुत्रा सौहे अंकार मुगे आशिर्वाद दिवा आमकां भगवान कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.